प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाची 8वी चीट 23 ते 27 पर्यंत. आनी आयज आमी वाचता की जेजू आपल्या शिसांक सांगता आमी दुसरे वाटेन या, म्हणजे वो जी नदी हा ताच्या दुसऱ्या सायडीक वचया, बोटीन या आमी. आनी जेन्ना तो बोटीर वेता तो आख्खो दीस कितें करता त्या दिसा, आख्खो दीस तो लोकांक शिकोण दिता. आनी शिकोण कसली भावार्था वयर तो दुसरी वोपारींनी लोकांक सजमणी दिता आनी तांकां भावार्थ कितें म्हणजे ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक. आनी ही शिकोण दिल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक आनीक ताका सजमणी दिता आनी तांकां खरेंच भावार्थ म्हणजे कितें हें सजमून दिता. आनी जेजू सजमता की शीस खरेंच ही शिकोण घेतली आनी तें सजमलें आनी खरेंच तें भावार्थान हात. आनी तेन्ना कितें म्हणटा ती शिकोण जाल्या उपरांत तांकां सांगता चल बोटीर दुसरे सायडीक या. आनी जेन्ना जेजू बोटीर वेता आख्खो दीस तो देवाचें उतर परगोट करता, तो इतलो थकता. जेजू मनीस आसलो, जेजू थकतालो, जेजू बूक येताली, जेजूक ताण येताली. आनी ह्या दिसा जेन्ना तो आख्खो दीस देवाचें उतर परगोट करता ताका तो थकता आनी बोटीर ताका न्हीद येता. आनी जेन्ना आपले जेजूचे शीस त्या बोटीर आतां वेतात तेन्ना अकस्मात एक कितें म्हणटा तें वारें येता, एकदम स्ट्रॉंग वारें येता. इंग्लिशीन म्हणटा ताका स्टॉर्म येता. आनी कितें जाता, ती बोट एकदम त्रासान येता. सगळें उदक बोटीर येता आनी शीस एकदम घाबरता. ते खरेंच इतले घाबरतात की ते जेजूक उठयतात आनी म्हणटा जेजू तूं आमची कांय वेफरबा करिनाय, तुका कांयच पडोंक ना आमचें, आमी हांगा मरपाचे आहात. आमचें पळय कितें जाता तें, ही पळय कितें वारें मारता तें, ही बोटीर सगळें उदक येता आनी तूं सुसेगाद न्हिदलाय बोटीचेर. आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा शिसांक, आरे शिसानो तुमचो भावार्थ खंय गेलो? तुमकां हांवें आख्खो दीस भावार्था वयर तुमकां शिकोण दिल्या आनी आतां जेन्ना तुमकां खरेंच त्रास आयल्यात, हें सगळें वारें आयलां, तेन्ना तुमी तुमचो भावार्थ कितें केला? बोल्सान धरून बसल्यात तुमी आनी म्हाका पळयतात इतल्या भिरांतीन. आनी कितें करता जेजू त्या वाऱ्यांक वा त्या स्टॉमाक तो एके भाशेन तो धमकी दिता. त्या स्टॉमाक तो म्हणटा शांत जा. आनी त्याच वक्तार सगळें वारें बंद जाता. त्या प्रायेचेर सगळें उदक सगळें एकदम शांत जाता आनी ते दुसरे वाटेन पावता. आनी जेजू खरेंच आपल्या शिसां वयर एकदम खोशी ना. तो म्हणटा तांकां तुमी एकदम ल्हान भावार्थाचे कित्याक शिसांक भावार्थ आसलो. शिसांनी खूब पावटी खूब बऱ्यो कोन्यो केल्ल्यो भावार्था वरवीं. पूण ह्या वक्तार जेन्ना ते त्रासान आसले, ते आपले जे शिकोण दिल्ली ती जेजून, ज्या भावार्थांचो घोट जाल्लो तो भावार्थ एकदम उणो जावन आतां तांकां भावार्थ पयस जावन तांकां भिरांत येता. आनी भाव भयणीनो, खरेंच आमच्या जिवितान अशेंच जाता. आमी जाणोन देवाचें उतर, आमी शिकता देवाचें उतर, आमी इतलें तेर्स कोत्ता, इतलें मागणें कोत्ता, इतलें आमी भावार्थाच्या भाशेन आमी मागणें करून आमी जाणो सगलें. पूण जेन्ना त्रास येतात आमच्या जिवितान, जेन्ना तो दोतोराचो रिपोर्ट वायट येता, आमचे पयशे ना घरा कडेन, आमचो सोमून घोट जायना, कितें त्रास येतात, आमी कितें कोत्ता? आमी विसरता की जेजू आमचे बरोबर आहा, जेजू आमच्या सवे आहा, ताचें उतर आमचे सवे आहा. आनी सगळें विसरून आमची चोत्राय आमी आमच्या त्रासाचेर दवरता, आमची चोत्री आमच्या प्रॉब्लमाचेर दवरता आनी आमी विसरता की आमी खरेंच जेजूची भुरगीं म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तशें कोत्ता कितें जाता? भावार्थ पयस वता आनी भिरांत येता आमच्या जिवितान आनी भिरांतीन आमचें सगळें निसोडतन जाता. भाव भयणीनो, एके खेरीत भाशेन आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तनाचेर नियाळ कोत्ता,
आमची चोत्राय जावनी जेजूचेर ताच्या उतराचेर जेन्ना आमी जाणो की जेजू आपल्या उतराचेर एकदम फेथफूल हा तो खरेंच आपलें उतर जो उतर आपलें उतर पाळटा तांकां केन्नाच सोडचो ना आनी जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा तें उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना आमकां खरेंच जेजूचें सगळें बरें आमकां फाव जाता. आयज हे खेरीत भाशेन तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयता आनी हांव सजमतां की तुमी खरेंच सद्दां दिसा तुमी देवाच्या उतरान रिगून तुमचो भाव वाडत आनी तो दिसपट्ट्या जिवितान यूज करपाक वापरपाक तुमी घोट जातात म्हणून जेजूच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक बरो दीस आवडूंक हांव फाल्यां परतून तुमचे कडेन उलोवपाक हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.